पिढी एक गूड न्यूज अशें म्हाका दिसता म्हगे हितूंतल्यान कित्याक जेन्ना हांवें चार्ज घेतलोली गेल्या वर्साक सप्टेंबरा म्हयन्याक 2019 सो तेन्नाय आमगेली मर्मुगांव पिढी हायकोर्टान गेल्ले रिगार्डींग आमकां नेवीन आमकां इंस्ट्रक्शन दिलें फ्लॅग ऑफिसरान ती NOC तेंगे परमिशन जाय म्हण सो आनी हायकोर्टान ग्रांट केली तांकां बिकॉज ऑफ आमगेलो पयलीं तो एडवोकेट जे आहलोले केस पळय आमी घेवलोली ती वीक जो एडवोकेट आमी काडलो आमी तो पयशे वयले हांवें पयले आतां इतले पयशे पूण तो एक सिंगल थिंगा तेणें एक स्टडी कोणासल्यान तो कोर्टान वचून तेणें ती केस तेंच फावरा केली एक्चुली आमी एडवोकेट काडले कितें उलोवपा जाय तें क्वेश्चन कितें विचारलां जजा थिंगा हायकोर्टान आनी ती तेंच फेवर जाली आनी जो जजमेंट असो आयलो कसले घर पासून काडटो जाल्यार कितें करतो जाल्यार आमकां फ्लॅग ऑफिसराची परमिशन घेवपाक जाय आनी हें सादारण एक आम आदमी मनशां तें पुरोना एक तूं एक सादो एक घर एक मनीस घर काडपाक एक तयार करता आपले एक कसलें रिटायरमेंट कितें पयशे मेळना कोणा रीण काडून एक अपेक्षा आसता तेक पासून ते काडटो जाल्यार ते फायल एअरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया नेवी डिफेन्स तीन कडेन डिपार्टमेंट वचपाक जाय आनी तो ती मेळटा म्हळ्यार तो पाडचें 55 फायलो आमी घायलेल्यो तांकां परमिशन आज पासून एकूच पासून येयलो टील टुडे सो ह्या लोकांक हांव म्हणटा बिल्डरान सोड हांव आम आदमी मनशां हें करता जे सिंगल जे आपल्या घर बांदता हेजे फॅमिली तांकां हें त्रास सगळे त्रास सो आमी मिटींग घेतली जेन्ना हांवें त्या केली त्या दिवपान आमी आतां 5-6 म्हयने पयलीं आमी सुप्रीम कोर्टान वचपाक आनी बेगीन जातालें जेन्ना हांव दुयेंत जालो आनी मागीर तें उरलें आनी एक हें डिले जालो सो आमी लास्ट मिटींग घेवन सुप्रीम कोर्टान वचून आज हियरींग आसलोलें आनी आज सुप्रीम कोर्टान आमकां ऑर्डर आयली ऑफिशियली आजून पावला पूण तुमच्या एडवोकेटान सांगिल्लें आमकां परमिशन दिलां सुप्रीम कोर्टान परत तुमी हायकोर्टान घेवची ती लिबर्टी परत हें करपाक तें हायकोर्टान सो जे जजमेंट ऑर्डर ती हायकोर्टान दिल्ली ती परत रिवीव जाता सो ही एक आमकां खुशी खबर आनी तरी आसतना परत पासून सुप्रीम कोर्टान तुमच्यान येवपा जाता पूण हें आमकां परमिशन दिलां सुप्रीम कोर्टान परत तुमच्यान येतलो करूंक जाता म्हणून आनी परत आमचे आतां हायकोर्टा एडवोकेट काडून हायकोर्टान घालून ते आमगे कितें पॉयंट आसाय ते लोकांक बरें पडटा ते आमी सगळें हें करून आमी ते फावते भशेन लोकांक इजी पडटा अशें करून आमी करून दिता